हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्या। तंबाखूच्या व्यसनाक गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अजुनकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयज गोंयांत कितें घडामोडी घडल्यो हे आमी आमचे रिपोर्टर्स, सब एडिटर्स आनी एंकर्स तुमच्या मेरेन पावयतले। सगळ्यात पयली ह्या विनायका कडेन, ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयज खरें म्हटल्यार दिसाची सुरवात जी आसा ती एक वायट गजालीन जाली। खरें म्हटल्यार मांडवी ब्रिजाचेर एक अपघात घडलो। एक 4 व्हिलर ओवरटेक करपाच्या नादान फुडसून येवपी 2 व्हिलरींक आदळ्ळी आनी भितून 3 जाण जखमी जाल्लेले आसा। भितून एक बायल मनशाचो आस्पाव आसा अशें कळोन येता की जो 4 व्हिलर आसलो तो ड्रिंक करून आसलो अशें थळाव्यांनी सांगलेलें आसा। दुसरी एक गजाल म्हटल्यार गोवा युनिवर्सिटीन एक बरो प्रोजेक्ट केल्लो आसा, उपक्रम केल्लो आसा वॉटर कन्जर्वेशनाचेर। अशा प्रकारे उपक्रम सगळ्याच इन्स्टिट्यूशनांनी जावंक जाय अशी मागणी आसा। कारण वॉटर कन्जर्वेशन करप हें खूब म्हत्वाचें आसा। पाण्याचो जो वांटो आसा तो प्रत्येक मनशाच्या हितून खूब गरजेचो आसा। सो एक हो जो वॉटर कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट आसा ताचेर आमची एक स्पेशल स्टोरी आसा, ही तुमकां सगळ्यांक पळोवंक गावतली। आयज गुन्यांव फट्यान गिरी धाड घालून दुबावीत आशा लकरा छत्तीसगड हाचे कडल्यान 6.8 लाखांचे 268 ग्राम MDA आनी एक्स्टसी ड्रग्स जप्त केल्ले। आतां फुडें ह्या वर्षा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। संजना, आयज जायत्यो गजाली म्हणजे घडलेल्यो आसा। त्याचे भितरलीच एक गजाल म्हटल्यार ईडीचे म्हणजे अध्यक्ष पदा खातीर नेमणूक जाल्या ती म्हटल्यार खुद्द डॉक्टर प्रमोद सावंत हे अध्यक्ष म्हणून ईडीचे तांची नेमणूक जाल्लेली आसा। ताचे उपरांत उपअध्यक्ष पदा खातीर संजय साताड्डेकर हांची म्हणजे नेमणूक जाल्या। जाल्यार तशेंच संचालक पदा खातीर वेगवेगळे म्हणजे ललिता अफेन्सो, जयराम खोलकर, चेतना शेट्टी, एडवोकेट दीपक तिळवे, एडवोकेट यतीश नाईक, मार्क मेंडीस हांची संचालक पदा खातीर म्हणजे नेमणूक जाल्लेली आसा। त्याच प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार आयज वेगवेगळ्यो म्हणजे घडणुको घडल्या। म्हटल्यार आमी आयज जेन्ना सेक्रेटरिएटान गेल्ली तेन्ना मंत्रालयान गेल्या उपरांत थंयसर सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी सांगलें की तांच्यांनी म्हणजे श्रमधाम ही जी योजना आसा ताच्या अंतर्गत आतां मेरेन 40 घरां जी आसा ती बांदलेली आसा। आनी जशें की आमी केरळान पळयलें थंयसर जशें म्हणजे पावसा खातीर थंयसर दुश्काळ जालेलो तेन्ना तेणें सांगलेलें की आपूण वायनाडान वचोन थंयसर आपूण घरां बांदतलो। जाल्यार त्याच प्रमाणे तेणी थंयसर वचोन पळोवणी केल्या उपरांत आतां तेणी सांगलां की आपूण थंयसर वचून 10 घरां जी आसा ती बांदून श्रमधामाच्या योजने अंतर्गत आपूण थंयसर 10 घरां बांदून दितलो म्हणूनय तेणी सांगलेलें आसा। त्याच प्रमाणे आयज अमित पाटकर जे अध्यक्ष काँग्रेसचे अध्यक्ष आसा ताणें सांगलां ते आयज म्हणजे कुडचडे हांगासर जे वेस्ट मॅनेजमेंट जो प्लांट आसा, ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा थंयसर म्हणजे आसून तो ट्रिटमेंट प्लांट आसून सुद्दां लोक जे आसा तो कचरो आसा, खंयची घाण आसली ते भायर उडयतात आनी थंयसरले जे रहिवासी जे लोक आसा तांकां भरपूर ताचो सारको त्रास जाता। जाल्यार आयज ते येवन म्हणजे बाबूश मोन्सेरात हांचे कडेन येवन मेळ्ळे। तेंच्यांनी तांकां मेमोरंडमूय दिल्लो आसा की बेगिनाच बेगीन जी आसा ती लोकांची ही समस्या जी आसा ती दूर करपाक जाय, नाजाल्यार लोकांक जायते म्हणजे हेल्थाचे प्रॉब्लम जावपाक शकता। जाल्यार तांच्यांनी बुधवार मेरेन तांकां एक म्हणजे हे दिलेली आसा की ते बुधवार मेरेन
तुमी जो आसा तो निर्णय घेवन जे कितें काम आसतलें तें बेगिनात बेगीन करून लोकांक जी आसा ती सुविधा दिवची ना जाल्यार आमी म्हणजे जे कुडचडेचे जे MLA आसा स्थानीक MLA जे आसा तांच्या घरा कडेन वचून खुद्द तेंच्या घरा कडेन व्हरोन जो म्हणजे कचरो किंवा घाण आसतली ती व्हरोन उडयतली अशें तांकां म्हणजे डायरेक्ट तेणी चेतावणीच दिल्लेली आसा ना कारण म्हटल्यार लोकांचो खूब थंयसर म्हणजे हेल्थाक प्रॉब्लेम जावपाक लागला लोकांक प्रॉब्लेम जावपाक लागला खूब घाण वास जो आसा तातूंत लोकांक कितें दुयेंत जावपाक शकता असो हुस्को जो आसा तो अमित पाटकर हाणें मानला जाल्यार वेगवेगळे आनीकूय गजाली खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. FDOच्यो गोंयान धाडी चालूच आसा आयज बेकायदेशीर जी बडीशेप पुण्याच्यान आयिल्ली ती FDAन जप्त केल्ली आसा म्हापशे बस स्टँडार ही कारवाय केल्ली आसा आनी फुडें आमी ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. मडगांवच्या मोतीडोंगर वाठारांत पुलीस आउटपोस्टाचें उक्तावण रोखडेंच जावपाचें आसा देखून मडगांवांत वाडपी गुन्यांवाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ह्या पुलीस आउटपोस्टाची मजत जातली तशेंच थळाव्या लोकांकूय हाचो फायदो जातलो अशी माहिती दक्षिण गोंयच्या गोंयच्यो पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी दिल्या. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आमदार क्रूज सिल्वान वेळी मतदारसंघातल्या सरपंच आनी पंच वांगड्या सयत शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत रोमी कोंकणी लिपीक सपोर्ट केला तशेंच देवनागरी लिपी प्रमाण रोमी लिपीकय समान दर्जो मेळचो अशी मागणी वेळीचो आमदारान ह्या पत्रकार परिशद केल्ली आसा. आनी एक अपडेट म्हणल्यार स्वच्छता ही सेवा कार्यावळी खाला मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत फाल्यां शेनवारा पंच सरपंच आनी नगरसेवक नगराध्यक्ष हांचे कडेन वर्च्युअल पद्दतीन संवाद साधतले अशी माहिती सिद्धी हळर्णकर पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर हांणी दिल्ली आसा. फुडें ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयची जी बातमी आसा ती दिवचले पिराची कोण वाठारांतली जी बेकायदेची जी घरां आसली ती मातये भरवण केलेली आसा. ही मातये भरवण न्यायालयाचो आदेश आसा त्या प्रमाण ती मातये भरवण केलेली आसा. ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळया तशेंच GTDCचो जो दूधसागराचो कावंटर आसा तो काडून उडोवचो अशी टूर्स ऑपरेटर्सांची मागणी आसली सो तेंच्यांनी आज मुख्यमंत्र्या कडेन भेट घेतलेली आसा आनी ते भेट घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री सांगला हाचेर सखोल चवकशी करून निर्णय घेतला अशें तेंच्यांनी सांगलें. जी बातमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात तशेंच बार्देसान पेडण्या मालाची सरकारच्यो जमनी आसल्यो तेजी जी दर वाडलेली दर वाडयलो हाचो निर्णयाक तेंको दिल्लो आसा आनी तेंचे जी तारगोळांनी अशें सांगलां की हितून सरकारच्या महसुलान वाड जातली. ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयत. तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो घडामोडी आनीकूय घडामोडी तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 हातूंत गोंयच्योच न्हू तर देशाच्यो आनी देशा भायल्यो बातम्यो आसता त्योय तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. इतले म्हणीत हांव संजना अर्जुनकर न्यूज रूम अपडेट्स हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नारेकर आनी नितीन गंगावणे सयत हांव संजना अर्जुनकर. हें बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV.